साई सर्विसा लागसार वाटादेव मुस्लिम वाडा दिवचले हांगसर 3 रस्ते मेळटात। थंय मुखेल कोनशाक उक्तें गटर आसा जे खूब धोको निर्माण करपा सारकें आसा। बुधवारा त्या उक्त्या गटरांत ट्रकाचे चाक अडकल्ले, ताका लागून मुखेल रस्त्यावयली येरादारी बरोच वेळ अडकून उरली। ह्या विशीं खूब फावटी संबंधीत विभागाक कळीत करूनय लक्ष घालूना म्हूण थळावे सांगतात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। माझें नांव तुरेम, हांव बिचोले मुस्लिम वाड्यांतलो। हो रोड हांगा मुस्लिम वाड्याचो वाटादेव हो रोड वयता आनी हांगा मेन एवरी टायम हांगा ट्राफिकाक कंजेशन जाता कित्याक रोड हांगा कमी आहा म्हणून रोडाची हेच कमी आहा म्हणून एवरी टायम एक्सिडंट हांगा इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी एवरी 2-2 दिसान 3-3 दिसान बारीक एक्सिडंट जाता। आतां ती मागीर जाल्यार आतां सकाळी फुडें हांगा आतां ट्रक हे जाल्ले आहा। आतां इस्कॉलाचो टायम आतां ट्राफीक परत आमकां ट्राफीक कंजेशन आनी हांगा जेवण जाय इस्कॉलाक हांगाच्यान मेन रोड जाता आमकां आनी खूब फावटी आमी नोटीस काडल्या की हांगा एक प्रॉब्लम जाता म्हणून आमकां आनी कोण हांगा लक्ष दित ना। आमचे इतके कोण हांगा ते रिस्पॉन्सिबल आहा मातशें पळोवपाचें हांगा मातशें ट्राफीक कोणचे इन्चार्ज आहा तेंच्यांनी येवन पळोवपाचें आनी रोडाचें मातशें दुरुस्त करपाचें।